पेद्रूचें पयलें पत्र 4 नव्या जिविताची चाल. क्रिस्तान आपल्या मनशा स्वयंबांत कसले कश्ट दोग भोगले हाचो उगडास धरात आनी अशें करून गोठाय घेयात, कित्याक जीं कोण आपल्या मनशा स्वयंबांत कश्टोक सोंसतात तीं पातकाचे पोदवेंतलीं सुट्टात. तीं कुडीच्या वोंडावण्या पोरमोणें आनीक चलोनात, पूण आतां तावन देवाची कुशी करून आपणाक ह्या संवसारांत उरल्यात ते दीस तीं काडटात. तुमी आदीं ओन भावार्थ्याचे चाली पोरमोणें जियेल्यांत तीं पुरो. तेदना तुमचें जिवीत कामचारी आसलें. तुमच्या वायट वोंडावण्या पोरमोणें तुमी चलताल्यात. बेबदिकायेक लोबदोल्लीं आसल्यात. धुमसाणांनी दीस काडटाल्यात आनी वीट हाडपाची कुड्ड्या देवाची भोसवण करून भोंवताल्यात. देखून आपणा बरोबर कित्याक तुमी निसणटोणाक पावयतात त्या लोटांत ओडोन वचनात तें तांकां समजना आनी त्या पासत तुमचेर जास्त्यो मारूंक लागतात. पूण जो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तयार आसा त्या मनसुबीदारा मुखार तांकां हाचो हिशोब दिवचो पडटलो. आनी ह्याच पासत मेल्ल्यांकूय सोडवणेची खबर परगट केली. हे भाशेन ह्या संवसारांत सगल्या मनशां पोरीं तांकां मोडणाचें फर्मोण पडलें जाल्यारूय तांच्यान आत्म्यांक तरी देवाचें जिवीत मेळूं येत आसलें. देवाच्या वरगुणाचे बरे कारभारी. सगल्या वस्तूंचो शेवट लागीं पावला. देखून फावो ते परी प्रार्थना करचे खातीर शांत रावात आनी जागृतायेन चलात. भोव करून एकामेकाक व्हडा प्रितीमोगान वागयात, कित्याक प्रितीमोग खूब पातकां काडून उडयता. बरे कुशेन एकामेकाक पिडार दियात. जण एकल्याक देवान एकेरीत वरगूण दिल्लो आसा, तर बरे कारभारी कशे ह्या वेगवेगळ्या वरगुणांचो उपयोग करून एकामेकाची चाकरी करात. तुजो वरगूण संदेश दिवपाचो. तो देवाचो संदेश म्हूण वळखून तुजो संदेश दी. तुजो वरगूण सेवा करपाचो. देव दिता त्या घोटायेन सेवा कर. हे भाशेन सगल्या वस्तूंनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक वाखाणी मेळटली. ताकाच महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. आमेन. कश्टां दोगदांनी सुभागी तुमी. भोव प्रितीच्या भावां भयणींनो, तुमकां उज्यांत उडयल्ले पोरीं तुमची कडक तपासणी जाता म्हूण अजाप जावूं नाकात. हातूंत कांय विचित्र ना. पूण जितलो तुमकां क्रिस्ताच्या कश्टांनी वांटो मेळटा तितलीं तुमी संतोसभरीत जायात. अशें जेन्ना तो मोहिमेन दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी संतोसान मुरगोडटल्यात. क्रिस्ताच्या नांवा खातीर तुमकां भेमान भोगचो पडलो जाल्यार तुमी सुभागी, कित्याक मोहिमेचो आत्मो देवाचो आत्मो तुमचे सवें तिकाण करून आसा. प्राणघातकी वो चोर वो घुसटणो वो दुसरें कसलेंय खोटेपण करपी म्हणून तुमचे मदल्या कोणाकूच कास पडची न्हय. पूण क्रिस्ताची म्हणून कोणाक कास भोगची पडली जाल्यार तांकां कसलीच लज ना. कित्याक मनसुबेचो वेळ पावलो आनी देवाच्या घोराब्या तावन ती सुरू जातली. आनी आमचें तावन सुरू जाता जाल्यार देवाचें शुभ वर्तमान मानून घेनात तांकां कितें घडचें ना. पवित्र पुस्तक अशें सांगता, प्रमाणीक मनशां पर्यंत सोडवण मेळूंक आगवोड जाल्यार अधर्मी आनी पातकी मनशांचेंय कितें म्हूण जावचें ना. म्हणटूच जीं कोण देवाचे कुशे पोरमोणें सोंसतात
तांणी बरें तें करीत रावचें आनी आपलो जीव आपल्या रोचणाराच्या हातांत सोडचो, कित्याक तो आपल्यो भासावण्यो विस्वाशीपणान पाळटलोच. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.